अंदूच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावयल्यान काँग्रेसीन सरकाराक बरेच उजरावन काढले। गोंयांत उद्देग वेवसाय वाडपा खातीर अर्थसंकल्पांतल्यान कसलोच फायदो ना। ते भायर तेंको लेगीत नाशिल्ल्याचे पाटकारान मुखार हाडले। उत्पल पर्रीकाराक मेळून नगरपालिका वेंचणुके विशीं चर्चा केल्ल्याची म्हायती पाटकारान दिली। अंदूच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावयल्यान काँग्रेसीन सरकाराक बरेच उजरावन काढले। 5,570 कोटी अनुदान न्हय तर हो गोंयचो घटनात्मक हक्क आसा अशें अमित पाटकारान म्हटले। दर वर्सा अर्थसंकल्प जाता आनी हो अर्थसंकल्प गोंयच्या उद्योगपतींक आवडटात आनी विरोधी सदांच विरोध करतात। गोंयांत उद्देग वेवसाय वाडपा खातीर अर्थसंकल्पांतल्यान कसलोच फायदो ना, शून्य आसा। ते भायर तेंको लेगीत नाशिल्ल्याचे पाटकारान मुखार हाडले। एवरी इयर बजेट जाता आणि ते बजेट जे गोयचे इंडस्ट्रियलिस्ट असतात त्यांना आवडटा, पण जे ओपोजिशन जे असतात ते सदांच तेजेर आरोप करतात। सो एक्झॅक्टली जाता कितें हातून आरोप करपाचो प्रश्न आय थिंक म्हाका दिसता हांवें फॅक्ट्स तुमच्या मुखार दवरले। 11 जानेवारी 2024 गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान एक मेमोरंडम दिलो वेरीन ही आस्क्ड फॉर 4,000 crores। ते 4,000 crores खंय खंय ताका जाय हाजे ताणें बायफर्केशन दिलें। हे हांवें तुमच्या मुखार हाडला की ताणें जो डिमांड केल्लो पळय कांयच जावना सक्सेसफूल। आता हांवें पळयलां थोडे सम forums have taken press after the budget. Some people were sitting in some conference and said this is good budget, but they have to answer where the state government had asked for industrial corridor. That is 0 rupees मेळ्ळा. So how you expect industry to grow? What is the budget benefit for the industries in Goa to grow? Zero, काय ना allocation. Given support ना. नगरपालिका वेंचणुकेचेर आमी बारीकसाणेन नदर दवरतात। सरकाराक विरोध करपी सगळ्यो शक्ती एकठांय येवन एकवटीत पॅनल तयार करतले। तशेंच आमी उत्पल पर्रीकाराक मेळून नगरपालिका वेंचणुके विशीं चर्चा केल्या। एक समान फॉर्म्युला तयार जातले अशी म्हायती जीपीसीसीचे अध्यक्ष अमित पाटकारान दिली। उत्पलाक आमी मेळिल्ले आमचो इन्चार्ज जेन्ना आयिल्लो तेन्ना आय वॉज देयर, आमचो इन्चार्ज वॉज देयर। So we had spoken about the municipality elections. Regarding the municipality elections, we had spoken. So let's see, we are working out with some formula. Okay, what about ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।